नमस्कार. सुमार 3 वर्सां फाटीं गोंयचे विधानसभेत पक्षांतरां जालीं. पक्षांतरां जातकच जाणी ती केल्लीं तांकां अपात्र थारावचे, डिस्क्वॉलिफाय करचे अशी मागणी सभापती कडेन पावली. सभापतीन ती मागणी भायर उडयली. ताचे आड काँग्रेस पक्षान आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान हायकोर्टांत याचिका घाल्यो आनीक त्यो याचिका फाटल्या 11 फेब्रुवारीक हायकोर्टान भायर उडयल्यात. विश्वजीत राणे आनी सुभाष शिरोडकार हांकां मातशें पिकासांव जातलें, कारण तांणी कायद्याचो सल्लो घेवन कायद्या प्रमाणे पक्षांतर केल्लें. नैतीक नदरेन ते चुकिल्ले, पक्षनिश्ठेच्या विशयांत चुकिल्ले, पूण कायद्याचे नदरेन सारकें केल्लें. म्हणजे कितें तर पयलीं आमदारकेचो राजिनामो दिल्लो, मागीर काँग्रेस पक्षाच्या वांगडीपणाचो राजिनामो दिल्लो, मागीर भाजपांत प्रवेश केल्लो आनी भाजपाचे तिकेटीचेर परत वेंचणूक लडयल्ली. पूण तांचे फाटल्यान मोगोचे 2 जाण आनी काँग्रेस पक्षाचे 10 जाण, ह्या 12 जाणांनी पळय जें पक्षांतर केलें तें शॉर्टकट मारून. आनी तें शॉर्टकट मारून म्हणजे कशें, काँग्रेसींतल्यान सरळ भाजपांत उडी मारून. म्हणटकच हांकां दिसूं येता, राणे आनी शिरोडकार हांकां, अरे आमी हेंच केल्लें जाल्यार दुसरे खेपे निवडणूक लडोवपाचो जो खर्च आयला तो वांटूंक जातालो. पूण जावन गेलें, ताका तेय कांय करूंक शकनात. म्हाका एक उपमा दिन दिसता ह्या विशयांत, ती अशी की भाट पाडटना एक तरा आसता, माड पाडटना, आनी कुळागरांत सुपारी काडटना एक दुसरी तरा आसता. माड पाडटना पाडेकाराक दर माडाचेर चडचो पडटा, पूण कुळागरांत तशें नासता. कुळागरांत सुपारी काडपी आसता तो एक माडयेचेर चडटा आनी मागीर झेल मारून थंयच्यानच दुसरे माडयेचेर वता. तशें हें घडलां. राणे आनी शिरोडकार हांणी भाट पाडिल्ल्या भशेन दर माडाचेर चडून देंवल्यात आनी परत दुसऱ्या माडाचेर चडल्यात. जाल्यार हे जे फाटल्यान 12 जाण पक्षांतर करून आयल्यात, तांणी भायले भायर एका माडये वयल्यान दुसऱ्या माडयेर उडी मारल्या. कशेंय जावं, निकाल जाला. आतां हो निकाल वेंचणूक जावन वतकच जाला आनी विधानसभेचो कार्यकाळ सोंपपाक 1 म्हयनो आसतना जाला. म्हणटा तो कसोय जाल्लो, आतां जालो तसो वा उरफाटो, जाल्यार राजकीय मळार सर्कस, नाडेपेन्नां, उलथापालत, धुमशाणां असलें कांय जावपाची शक्यताच नाशिल्ली आनी तें घडलां हो आमचो अनुभव. खरें म्हळ्यार हायकोर्टांत ज्यो याचिका पाविल्ल्यो ती हायकोर्टाक एक उत्तम संद आशिल्ली. 10वी अनुसूची 10th शेड्यूल जाचे अंडर हें पक्षांतर येता, ताजी चिकित्सा करून केन्ना पक्षांतर, केन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन जाता हें स्पश्ट करून सांगपाची. तें मार्गदर्शन फुडल्या आमदारांकय बऱ्याक पडटलें आशिल्लें आनी घडये ताका लागून पक्षांतराक थोडोसो आळाबंदय पडटलो आशिल्लो. पूण तशें घडूंक ना. हांवें केल्ल्या अभ्यासा प्रमाण सभापतीचो निर्णय चुकिल्लोच, पूण हायकोर्टाचोय निकाल चुकला. आतां कितेंय चुकलां म्हणटकच तितल्यार थांबूंक जायना. कित्याक चुकलां, खंय चुकलां, कशें चुकलां हें सांगपाची जबाबदारी म्हजेर येता. आतां तें स्पश्ट करतना 4 विशय समजून घेवचे पडटात आनी ते प्रश्नाच्या रुपान मांडून हांव ते विस्कावंक सोदतां. पयलो प्रश्न, हो कायदो म्हणजे 10वी अनुसूची वा 10th शेड्यूल कित्याक आयलें आनी ताचो हावेस कितें. दुसरो प्रश्न,
हें 10th शेड्यूल कशें आसा, म्हणजे हो कायदो जाका आमी पक्षांतर बंदी कायदो म्हणटात तो कसो आसा, कितें सांगता. तिसरो प्रश्न, खंय चुकलां, हायकोर्टाच्या इंटरप्रिटेशनाक खंय चूक जाल्या आनी म्हणून निकाल चुकला. आनी चवथो प्रश्न, ह्या निकालाचे परिणाम कितें जावं येतात. तर पयलो प्रश्न घेवया. 10वी अनुसूची कित्याक आयली. आदीं आमच्या संविधानांत, कॉन्स्टिट्युशनांत तजवीजो आशिल्ल्यो डिस्क्वॉलिफिकेशना विशीं, पूण तेन्ना हो पक्षांतराचो कोरोना व्हायरस देशाच्या लोकशायेंत येवंक नाशिल्लो. तो येवन जेन्ना पातळ्ळो तेन्ना गरज पडली पक्षांतरूय तातूंत भितर हाडपाची. आनी ते सरकारान 10वें शेड्यूल कॉन्स्टिट्युशनाक जोडून तो कायदो हाडलो. हातूंत एक फरक आसा. आमी उलयता आसतना पक्षांतर बंदीचो कायदो म्हणटात, पूण हो रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हाचे भशेन एक एक्ट न्ही, कायदोच तो पूण एक्ट न्ही. 10वी अनुसूची कॉन्स्टिट्युशनाक जोडल्या म्हणटा तो एक कॉन्स्टिट्युशनाचो वांटो जाता. आनी हें म्हजे नदरेन करपाची गरज तांकां दिसली ताजें गांभीर्य दाखोवपाक. म्हणटा हो सामान्य कायदो न्ही दुसरे कायद्या भशेन, तर हो कॉन्स्टिट्युशनाचो जाका आमी सुप्रीम कायदो म्हणटात त्या कॉन्स्टिट्युशनाचो एक वांटो. हाजो हावेस कित्या खातीर आयलें हें 10th शेड्यूल. तर पक्षांतरांक लागून, म्हणजे पक्षांतरां विधानसभे भायलीं न्ही, विधानसभेंतल्या आमदारांची पक्षांतरां ती आयिल्ल्यान सरकारां अस्थिर जावपाक लागलीं. राजकारणांत आनी राजकारभारांत बजबजपुरी मारूंक लागली आनी ती आळाबंदा हाडपाक ही 10वी अनुसूची आयली. म्हणजे ताजो हेतू पक्षांतराचे हे जे पळय रोग आसा, हो व्हायरस आसा ताका आळाबंद घालपाक. हें लक्षांत दवरप खूब गरजेचें. कायद्याचो हेतू, आनी सदांच आमकां ज्युरिस्प्रुडन्स सांगता की खंयच्याय कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करता आसतना ताजो हेतू कितें हें लक्षांत घेवपाची गरज आसा. आनी तो हेतू नदरे मुखार दवरून त्या कायद्याचें इंटरप्रिटेशन करपाची गरज आसा. नाजाल्यार इंटरप्रिटेशन एका दिशेन वता आनी कायद्याचो हेतू दुसरे दिशेन उरता, अशें घडलें जाल्यार न्याय जायना. दुसरो प्रश्न येता, हो कायदो कसो आसा, 10वी अनुसूची कशी आसा. आरंभाक जेन्ना ती संविधानांत आयली तेन्ना 8 पॅरेग्राफांची आशिल्ली, फक्त 8 पॅरेग्राफ, म्हणजे ल्हान छापिल्ली 2-3 पानां. पॅरेग्राफ म्हणटा ताजो एक वेगळो अर्थ आसा, पूण हांव मागीर येता. तातूंतलो तिसरो पॅरेग्राफ 2003 वर्सा जो बदल जालो ह्या कायद्यांत, जो कायदो 1985 वर्सा केल्लो, तातूंत 2003 वर्सा बदल जालो आनी त्या बदला प्रमाणे तिसरो पॅरेग्राफ काडून उडयलो. तिसऱ्या पॅरेग्राफांत कितें म्हणिल्लें की लेजिस्लेचर पार्टीचे तिसरे माट्यान आमदार जर फुटले जाल्यार तें पक्षांतर अशें धरचें न्हय, ती स्प्लीट अशी धरची. आनी हें स्प्लीट प्रकरण पळय आसा तें काडून उडयल्लें. म्हणटकच आयचे घटकेक ह्या 10व्या शेड्युलांत फक्त 7 पॅरेग्राफ आसात. पयलो पॅरेग्राफ आसा तो 4 टर्म्सांचो अर्थ सांगता. ही 4 टर्म्स म्हळ्यार हावस ह्या उतर आयलां भितर, ताजो अर्थ कितें. दुसरो लेजिस्लेचर पार्टी, हाजो अर्थ कितें. तिसरो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी, हाजो अर्थ कितें. आनी चवथो पॅरेग्राफ. आतां हावस हें आमकां जनरली खबर आसा, विधानसभा म्हणया किंवा लोकसभा म्हणया, राज्यसभा म्हणया.
लेजिस्लेचर पार्टी आणि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही दोन उतरां ह्या 10व्या अनुसूचित संबंधान खूब महत्वाची. लेजिस्लेचर पार्टी म्हणजे खंयच्याय पक्षाचे जे आमदार वेंचून येतात आनी विधानसभेत तांचो जो गट जाता ताका लेजिस्लेचर पार्टी म्हणटात त्या पक्षाची. म्हणून जर ह्या काँग्रेसचो एक गट आसा जाल्यार इंडियन नॅशनल काँग्रेसचो ती लेजिस्लेचर पार्टी. भारतीय जनता पार्टीचो जो गट आसा तो भारतीय जनता पार्टीची लेजिस्लेचर पार्टी. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो जर एक गट आसलो जाल्यार तो गट महाराष्ट्रवादी गोमंतकाची लेजिस्लेचर पार्टी म्हणजे विधानसभेंतली पार्टी. हाज्या आड ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हें उतर खूब फाटी ह्या 10व्या शेड्युलांत येता आनी तें म्हत्वाचें. ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हाजो अर्थ दिला तो जो राजकीय पक्ष म्हणून चलता भायर विधानसभेंत आसूं नासूं तो पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टी जिचो अध्यक्ष JP नड्डा आसा ती ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. इंडियन नॅशनल काँग्रेस ज्याचें नेतृत्व आज जर ह्या राहुल गांधी कडेन आसा तात्पुरतें जावं ती ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. तेच भशेन आमच्या गोंयांत आसात महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी जिचो अध्यक्ष पांडुरंग ढवळीकर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी जिचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय, रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जिचो अध्यक्ष आसा मनोज परब. ह्यो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी. तांकां विधानसभेंत जावं लोकसभेंत प्रतिनिधित्व आसतलेंच अशें ना. आमचे आमदार वेंचून आयले जाल्यार आसतले. म्हणटकच ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी खंयची ह्या संबंधान कोणाच्याच मनात दुबाव आसूंक फावना. दुसरो पॅराग्राफ खूब म्हत्वाचो. दुसरे पॅराग्राफांत सांगलां केन्ना केन्ना आमदार अपात्र थारता तो, केन्ना केन्ना आमदार डिस्क्वॉलिफाय जाता तो. आनी असल्यो 4 केशी आसात. पयले सुवातेर जो आमदार अमकेच एका पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून येतकच विधानसभेंत पावतकच आपलो पक्ष सोडटा तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. लक्षांत घेवपा सारकी गजाल म्हणजे ताणें दुसरे पक्षांत वचपाकच जाय अशें ना. ताणें बरी आतां एक आमदार देखीक घेवया मनोहर आजगांवकार काँग्रेस पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून आयला. ताणें जर काँग्रेस पक्षाचो राजिनामो दिलो त्या दिसा तो डिस्क्वॉलिफाय जालो. ताका आनी आडवाद ना. ताका तारपाक ह्या 10व्या शेड्युलांत दुसरो खंयचीच तजवीज ना हें स्पश्ट आसा. दुसरें, जर पक्षान व्हीप दिलें, व्हीप काडलें आनी तें व्हीप मोडून कोणेंय मतदान केलें, आमदारांकूच लागता. ही गजाल विधानसभे भायली न्ही, भितर. व्हीप मोडून मतदान केलें जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. तिसरी गजाल, अपक्ष म्हणून जो वेंचून येता तो जर वेंचून येतकच दुसरे खंयच्याय पक्षांत भितर सरलो, पक्षाचो वांगडी जालो जाल्यार डिस्क्वॉलिफाय जाता. आनी चवथी गजाल नॉमिनेटेड मेंबरा विशीं जी आमचे विधानसभेंत ना पूण हेर कडेन आसता केन्ना केन्नाय. आमच्या हाजे वेळार आशिल्ली, आमी जेन्ना संघ प्रदेश आशिल्ले तेन्ना 3 वांगडी नॉमिनेट करूंक जाताले, आज ना. पूण असो जर नॉमिनेटेड वांगडी आसलो आनी वेंचणुकेच्या 6 म्हयन्या उपरांत जर तो खंयच्याय पक्षांत भितर सरलो जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. अशी डिस्क्वॉलिफिकेशनाची 4 वेगळ्यो वेगळ्यो तरा आसात आनी तातूंत आमकां ह्या विशयांत लागता ती पयली तरा आनी ती खंयच्या शब्दांत सांगल्या कॉन्स्टिट्युशनांत ज्या 10व्या शेड्युलांत ते समजून
घेतल्यार इल्लेशें बऱ्याक पडटलें. ह्या दुसऱ्या पॅराग्राफांत जी भाशा वापरल्या ती अशी: disqualification on ground of defection. 1. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5, a member of a house belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the house. आता वाचतं तें महत्वाचें. If he has voluntarily given up his membership of such political party. ही पहिली तरा. म्हणजे ताणें फक्त तितलें केलें जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. आनी हाका आडबाद दुसरो ना हें म्हत्वाचें. म्हणटकीर ह्यो 4 तरा दुसऱ्या पॅराग्राफांत सांगल्यात पक्षांतराच्यो. आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलो त्या प्रमाणे तिसरो पॅराग्राफ जो स्प्लीट ह्या विशयाचेर आशिल्लो तो काडून उडयला, तो आतां ना. चवथो पॅराग्राफ आसा तोय बी म्हत्वाचो. खरें म्हणत जाल्यार तो आमचे केसीक लागना, पूण दुर्दैवान सभापती आनीक हायकोर्ट ह्या दोगांनी तो भितर हाडला आनी थंय चूक जाल्या अशें म्हाका दिसता. आनीक तो पॅराग्राफ आसा 2 ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज जातात तेन्ना. लक्षांत दवरूंक जाय, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज जातात तेन्ना. पॅराग्राफांत कितें सांगलां ताचे 2 सब पॅराग्राफ आसात. आनी त्या सब पॅराग्राफांत पयली सब पॅराग्राफांत सांगलां की जर एक ओरिजिनल पार्टी दुसरे ओरिजिनल पार्टींत मर्ज जाली किंवा अश्यो 2 पार्टी एकठांय येवन तांणी एक तिसरीच पार्टी फॉर्म केली जाल्यार ताजे जे आमदार विधानसभेंत आसात ते डिस्क्वॉलिफाय जावचे नात. त्या नवे पक्षाचे किंवा ज्या पक्षांत दुसरो पक्ष गेला त्या पक्षाचे आमदार जातले. पूण तांणी क्लेम करूंक जाय तशें जाता म्हणून. दुसरो एक पर्याय तांचे मुखार दवरला, जर ते मर्जर मानून घेनात जाल्यार तांच्यांनी वेगळो गट म्हणून भितर बसूं येता. म्हणजे 2 पर्याय ह्या लोकांक दिल्यात. पूण मुख्य अट खंयची तर 2 ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मदीं मर्जर जावंक जाय तरूच हें लागू पडटा. ना जाल्यार हो चवथो पॅराग्राफ पिक्चरांतूच येना. मागीर दुसऱ्या पॅराग्राफांत सांगलां की वयल्या पॅराग्राफाक रेफरन्स केला म्हणजे तो स्वतंत्र पॅराग्राफ न्ही. वयल्या सब पॅराग्राफा प्रमाणे जर प्रश्न आयलो मर्जर जाला न जाला जाल्यार 2/3 जें कितें सांगतात 2/3 वांगडी जे सांगतात सांगल्यारच तांणी सांगल्यारच तें सभापती मानून घेतलो. म्हणटकच म्हजे नदरेन हो पॅराग्राफ गोंयच्या सिच्युएशनाक लागू जायना. सादी गजाल. आमी जाणात फाटले 5 वर्सांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भारतीय जनता पक्षांत विलीन जावंक ना. फाटले 5 वर्सांत काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पार्टीन विलीन जावंक ना. म्हणटकच मर्जर म्हणटा ती गजाल हांगा नाच. म्हणटा फुडलो प्रश्नूच येना. ते खंय बसतले, ते कोण म्हणून बसतले, ते वेगळे म्हणून बसतले काय त्या पक्षाचे वांगडी म्हणून बसतले किंवा तांचे भितर मतभेद आसत जाल्यार 2/3 कितें सांगतात तें पळोवंक वचपाची गरजूच प्रस्न. कारण बेजूच ताजी मर्जर आनी मर्जरच जर ना 2 पॉलिटिकल पार्टी मदीं तर हो चवथो पॅराग्राफ लागूच जायना. 5वो पॅराग्राफ आसा तो सभापती विशीं आसा आनी तातूंत कितें म्हळां, कांय वेळार सभापती म्हणून जो वांगडी वेंचून येता तो निपक्षपाती रितीन वागपा खातीर आपलो पक्ष सोडटा. अशे परिस्थितींत तो डिस्क्वॉलिफाय जायना. किंवा मदीं दर्या ताचें सभापती पद ताणें सोडलें किंवा गेलें कसल्याय कारणां खातीर आनी तो परत आमदार जालो जाल्यारूय तो डिस्क्वॉलिफाय जायना. हो 5वो पॅराग्राफ. 6वो पॅराग्राफ सांगता की खंयचोय वांगडी डिस्क्वॉलिफाय जाला काय ना हें थारावपाचो अधिकार सभापतीक दिला. तो भायले कोणाकच दिवंक ना. त्या कायद्यांतलो हो एक दोश मानतात. कारण सभापती हो सदांच सरकार
पक्षांतलो आसता किंवा सरकार पक्षाक लागीं आसता. तो सरकार पक्षाचे विरुद्ध केन्नाच मत दिना अशे मनशाक निपक्षपाती न्यायाधीश म्हणून कसो मानूं येता. पूण हो दोश तो कुशीन दवरया, सद्या आमी दोशांचेर उलयनात. 6वो पॅरेग्राफ जालो. हो 6वो पॅरेग्राफ जो सभापतीक हो अधिकार दिता. 7वो पॅरेग्राफ जो आसा ह्या विशयांत कोर्टाक ज्युरिडिक्शन ना, तें काडून घेतलां. म्हणजे दर्या एक पक्षांतर जालें आनी कोणाकय थारावंक जाय की हो मनीस डिस्क्वॉलिफाय जाता म्हणून, जाल्यार तुज्यान कोर्टांत वचूंक जायना, कारण तो अधिकार सभापतीक दिल्लो आसा. इतलेंच न्ही की सभापतीच्या निर्णयाचेर अपीलूय करपाची प्रोविजन ना. म्हणून ही जी कोर्टांत पयर गेल्ली ती रीट पेटिशन्स, अपील्स न्ही. आनी 8वो पॅरेग्राफ जो आसा तो पॅरेग्राफ नेमावळ करपाचो अधिकार सभापतीक दिता. कित्याक हो कायदो फुडें व्हरतना एक वेळार कांय बारीक नेम करचे पडटात. अमके तरेन करचें, अमके तरेन करचें. ती नेमावळ करपाचो अधिकार सभापतीक दिला. इतलो हो 8 म्हणजे प्रत्यक्षांत 7 पॅरेग्राफांचो कायदो. आतां वदोळ हांवें म्हणिल्लें की पॅरेग्राफ हें हांव मागीर स्पश्ट करता म्हणून. कितें जालां, आमचे कायदे वेगळे वेगळे आसात. कॉन्स्टिट्यूशन हो सुप्रीम कायदो, त्या कॉन्स्टिट्यूशनांतलीं जीं कलमां आसात तांकां आमी आर्टिकल्स म्हणटात. बाकीचे सगळे सामान्य कायदे पळय आसात तातूंतले कलमांक सेक्शन्स म्हणटात इंग्लिशीन. हें शेड्यूल आशिल्ल्यान ह्या शेड्युलांत आर्टिकल किंवा सेक्शन हीं उतरां वापरनासतना पॅरेग्राफ हें उतर वापरलां. म्हणजे हांवें जे 1 ते 7 पॅरेग्राफ सांगल्यात, 7 पॅरेग्राफ सांगल्यात, ताजो अर्थ ती त्या शेड्युलाची 7 कलमां. आतां प्रश्न येता की हाजें इंटरप्रिटेशन खंय चुकलें. पयलीं त्या सभापतीन चुकयलें आनी तें समजूं येता, कारण सभापती हो कायद्याचो पदवीधर आसताच अशें ना, तो कायद्याचो जाणकार आसताच अशें ना, ताका कायदो कळटाच अशें ना. ताका फक्त सरकाराची खुर्ची कदेल सांबाळपाचें आसता. म्हणटकच ताजे कडल्यान तो कायद्याचो केस काडटलो किंवा तो कायद्याक पाळो दितलो आनी तो न्याय दितलो अशी अपेक्षा बाळगूंक जायना. पूण ही अपेक्षा आमकां न्यायपालिके कडल्यान आसता. देखून हायकोर्टाक जेन्ना हो प्रश्न गेलो तेन्ना ही चिकित्सा जावपाची गरज आशिल्ली. की गोंयांत जें घडलें तें कितें घडलें, मोगो पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून आयिल्ले 2 जाण फट करून BJPंत गेले. एक लक्षांत दवरूंक जाय की विश्वजीत राणे आनी सुभाष शिरोडकार हांणी कायद्याचो सल्लो घेतिल्लो, तांकां कायद्याचो सारको सल्लो मेळिल्लो आनी म्हणून तांणी एका माडा वयल्यान देंवन मागीर दुसऱ्या माडार चडले. कायद्या प्रमाणें केलें. पूण हांणी शॉर्टकट मारलो. मागीरचे जे 12 जाणांनी पक्षांतर केलें तांणी शॉर्टकट मारलो. एक माडये वयल्यान वयले वयर दुसरे माडयेर गेले. म्हणजे मोगोचे आमदार आसतना फटकोन BJPचे आमदार जाले. म्हणटकच प्रश्न येता की खंयच्या पॅरेग्राफा सकल हो प्रश्न थारावपाचो, दुसऱ्या काय चवथ्या. म्हजे नदरेन हो विशय दुसरे पॅरेग्राफांत पडटा. दुसरे पॅरेग्राफांत सांगलो त्या प्रमाणे जो आमदार आपलो पक्ष सोडटा, तो पक्षाचे तिकेटीचेर वेंचून आयिल्लो जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. आतां हे जे 12 जाण आसात, 2 मोगोचे आनी 10 काँग्रेसीचे, तांणी BJPंत उडी मारली हाजो अर्थच असो की तांणी काँग्रेस पक्ष सोडलो. टॅक्निकली तांणी राजिनामो दिल्लो काय कितें खबर ना. दिल्लोय आसा तेका, ती दिल्लो नासत जाल्यार पसून ज्या खिणाक तांणी BJPंत उडी मारली ते खिणाक तांणी काँग्रेस पक्ष सोडलो. कारण एकाच बरोबर काय तूं 2 पक्षांचो वांगडी आसूंक शकना. आनी ज्या क्षणाक तांणी पक्ष सोडलो त्या क्षणाक ते डिस्क्वॉलिफाय जाले.
मागीर येता प्रश्न चवथ्या पॅरेग्राफाचो. चवथ्या पॅरेग्राफांत हे बसतात काय कितें? चवथ्या पॅरेग्राफाची बुन्यादूच अशी की 2 किंवा 3 ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टींचे मर्जर जावपाक जाय. विधानसभेंतल्या लेजिस्लेचर पार्टींचे न्हय. म्हणजे एक तर मोगो पक्ष भाजपांत भितर सरूंक जाय, काँग्रेस पक्ष भाजपांत भितर सरूंक जाय, तरच चवथो पॅरेग्राफ लागू जाता. आनी तातूंतय 2/3 किंवा 2/3 जो विशय सांगला तो 2/3 गेले जाल्यार तांकां पक्षांतर किंवा डिस्क्वॉलिफिकेशन लागना असो अर्थ न्हय. जेन्ना मतभेद जाता तेन्ना 2/3 कितें सांगतात त्या प्रमाणे सभापती वतलो. हें मर्जराच्या संबंदान म्हणटकच बेज मर्जराची आसा. आनी आमी जाणात की मर्जर म्हणटा तें घडलेंच ना म्हणून फाटले 5 वर्सां. 3य पक्ष अस्तित्वांत आसात आयचे घटकेकूय. 3य पक्ष फाटले वेंचणुकेंत वेंचणूक लढल्यात. खंय जाला मर्जर? म्हणटकच चवथ्या पॅरेग्राफाक बोट पसून लावपाचो हांगा प्रश्न येना. आनी हे नदरेन हायकोर्टाचो निकाल चुकला अशें म्हाका दिसता. आतां प्रश्न येता हाजो परिणाम कितें? हाजो परिणाम वायट. कारण हो निकाल कायद्या फाटलो हावेस लक्षांत धरून जावंक ना. वदोळ हांवें सांगिल्ले त्या प्रमाणे कायद्या फाटलो हावेस पक्षांतराक आळाबंद घालपाचो, पक्षांतर आडावपाचो, शक्य जाल्यार पक्षांतरां बंद करपाचो. ह्या निकालान पक्षांतराक आळाबंद पडना. काल आशिल्ली परिस्थिती तीच आज चालू उरता, फाल्यांय चालू उरता. ह्या निकालाचो एक वायट परिणाम जावं येता तो असो, आनी जाचो अनुभव येवपाक चड वेळ ना आमकां. 10 मार्चाक वेंचणूक जातली आनी कळटलें खंयच्या पक्षाक कितले आमदार वेंचून आयल्यात ते. आनी मागीर धरया एका पक्षाक 6 पक्षाचे 6 आमदार वेंचून आयले. 4 जाणांनी फट करून जर दुसऱ्या पक्षांत उडी मारली जाल्यार कितें जातलें? ते म्हणटले आमी 2/3. सभापतीच्या फाटल्या निर्णया कडेन बोट दाखयतले आनी हायकोर्टाच्या ह्या निकाला कडेन बोट दाखयतले आनी सांगतले की ही प्रथा आसा, हो प्रेसिडेंट आसा. हायकोर्टान कांय तो रद्द करूंक ना किंवा चूक म्हणून थारावंक ना, त्या खातीर आमी डिस्क्वॉलिफाय जायनात. हाजो अर्थ पक्षांतराक आळाबंद तर पडत ना, वयल्यान पक्षांतराक हें एक प्रोत्साहन जाता. पक्षांतरां वाडपाची भिरांत आसा आनी प्रत्येक जाण निमाणे कडेन बोट दाखयतलो ह्या निकालाक. म्हणटकच निकाल असो जावंक जाय आशिल्लो की ही हायकोर्टाक खरी म्हळ्यार एक बरी संद आशिल्ली. 10व्या अनुसूचीची चिकित्सा करून केन्ना मनीस डिस्क्वॉलिफाय जाता, केन्ना पक्षांतर जाता आनी केन्ना पक्षांतर केन्ना डिस्क्वॉलिफिकेशन जायना हें स्पश्ट करपाचें. पूण हें काम ह्या निकालांतल्यान जावंक ना. आनी त्या खातीर म्हजे नदरेन कायद्याचो जो हावेस आसा तो ह्या निकालान फुडें वचूंक ना. उलट आमी काल आशिल्ले थंयच आज उरल्यात आनी ते गोंयचे लोकशायेक आनी गोंयच्या राजकारबाराक बऱ्याक पडत अशें दिसना. कारण ज्या परिस्थितींतल्यान हो कायदो आयलो ती परिस्थिती परत उप्रासूं येता. पक्षांतराक लागून अस्थिरतायेक लागून बजबजपुरी राजकारणांत आनी बजबजपुरी राजकारबारांत हें सगळें चालू उरूं येता. ही भिरांत आसा. तुमी जाणात ही ब्रह्मास्त्र कार्यावळ प्रुडंट मिडियाचेर दर सोमाराक 8:30 वरांचेर जाता. तुमी आयकुची, पळोवची आनी प्रतिक्रिया उक्तावची. सुचोवण्यो आसल्यार करच्यो. देव बरें करूं.